मुरगांव म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग आहा थिंगा मामलेदारा कडेन इन्कम सर्टिफिकेट लोकांची सारकी गोंधळ पड जाल्लो. त्याच्या उपरांत मामलेदार ऑफिसान हे म्युन्सिपालिटी ऑफिसाक ट्रान्सफर केल्ले. आता सभाच्यान ही बायलां हांगासर आसात. हांगासर सीओ म्हणटा तो अजून कामाचेर ना. आता 11 वरां जाल्ली आहात अजून सीओ ड्युटीचेर ना. आमी जर एटीओ विचारपाक गेल्यार ती म्हणटा सीओ विचार. आता म्युन्सिपालिटी म्हणटा की आमचे कडेन कांयच सर्क्युलर येवना. ह्या बायलांक आमी इन्कम सर्टिफिकेट ऑन वॉट बेसीस दिवपाची. जाल्यार डीएमए कडल्यान आमकां कळटा की 14 ते 15 तारखे डीएमए ऑलरेडी हांगा सर्क्युलर धाडलेले आहा. सो म्हाका एक क्वेश्चन आहा, जर सीओ जर 11, 11:30, 12 ड्युटेर येता जाल्यार म्हाका ही सकाळच्यान जी बायलां आसात आपलें काम धंदो सोडून तांकां हांवें एटीओ सांगलें की एटलिस्ट तुमी तांकां एड्रेस तरी करा की तुमी ह्या अमूक टायमार या. पूण हांगासर ह्या बायलांक कोणूच काय गायड करिना. हेंचो फक्त एक तर ती मामलेदार ऑफिसान वचून विचारतात, मामलेदारा कडल्यान तांकां वयर म्युन्सिपालिटीन धाडटात आणि फक्त हेंचो म्हणटा तो टायम वेस्ट जाल्लो आहा. सो आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की जे गायडलायन्स आसात ते तुम्ही पब्लिकली गायडलायन्स इश्यू करपाचे. ना जाल्यार ह्या बायलांक कोण तरी तुमचो जो म्युन्सिपालिटीचो नाल्यार डीएमएचो कोण रिप्रेझेंटेटीव आहा किंवा कावन्सिलर आहात त्यांच्यानी तरी ह्या बायलांक गायड करपाचे की बाबा हे अमूक तारखे आमी इन्कम दिवन स्टार्ट करतले म्हणून.